आम्ही रेस्पेक्ट दिवता आणि आम्ही सगळे आम्ही गावचे एकठांय जावन आम्ही वर्साच्या परंपरेक आम्ही आमचो सांजाव करता हेच तेणी फुडें आमकां हेल्प करचे आणि सगळ्यांक रेस्पेक्टान ते एकवटान रावतात आणि आमकां रेस्पेक्ट दितात जो पर्यंत आमची कामां जातात ते आमी तांकांय रेस्पेक्ट दितात आणि तेच तेणी फुडारपण करचे आणि आमी तांकां रेस्पेक्ट दिता सगळे तेच तांकां हेच फुडें ते वर्साच्या वर्सा येवचें आमची इच्छा हांव एक डेप्युटी सरपंच डेनिस बिगर आता आमचो न्यूली इलेक्टेड सरपंच प्रशांत पवन सोलोला वॉर्ड नंबर 7 आमचो न्यू इलेक्टेड मेंबर किरण सावंत तेणें आमच्या लोकां खातीर खूब करिता बरें करिता आनी ते म्हाका हेचे फुडें कितें आसा तेणें हेल्प करता म्हणून सांगलां बारीक बारीक डिफिकल्ट लोकांचे आसतात तो सॉल्व करतलो आनी तेची आमी अपेक्षा रावता म्हाजो फ्रेंड प्रशांत तेणें सांगला तेणें कांय घेवपाचें ना वॉर्ड मेंबर म्हाजो फ्रेंड हेतून तुमचे कितें आसलेचे प्रॉब्लेम आसा ते सॉल्व जाता आसा आशवे वाड्यार आनी आशवे वाड्यार जे सगळे म्हाज्या वाड्यार लोक क्रिश्चन भाव म्हाजे आनी तांकां सगळ्यांक विवाह सजाव हें सजाव पयलीं पासून पारंपारीक आसा आनी पारंपारीक ते मनयत आयले हांव जेन्ना इलेक्शन आयलो तेन्नाच्यान म्हाजो तांकां फुलाचो वांटप फुलाची पाकळी अशी म्हणून हांव तांकां सदांच हेल्प करता आनी आयज हांगा हें सगळें करता आसतना उमेद भोगता की आयज देवाचो दीस ह्या देवाच्या दिसा आयज आमच्या बरोबर आसा आमचो सरपंच आनी म्हजे सगळे गांवांतले म्हजे भाव आनी भयणां खरेंच बरें दिसता की सगळे एकठांय जावन आमी हिंदू आसूं किंवा आमचे क्रिश्चन भाव सगळे मेळोन आमी हो सगळो सेलिब्रेट करता तेचे खरेंच आनंद जाता आनी देवाचो आशिर्वाद ह्यो सगळ्यांचेर असोच रावचो अशी सगळ्यांक देवा लागीं मागणी आज 24 जून तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की सेंट जॉन बाप्तिस्ताचे फेस्त आनी त्या निमतान सगळ्यांक विवाह सजाव ओके सो आमी हांगा आशवे आसा हांगालो लोकल पंच आमचो म्हाजो मित्र किरण सावंत आसा हांगा डॅनिसूय आसा तशेंच जायते हांगासरले ग्रामस्थ आसा ज्या पद्दतीन तेंचें सेलिब्रेशन पळोवन म्हाकाय दिसता की एक न्हांवचो पण फुडें प्रोग्राम्स आसात आनी खऱ्या अर्थान अशें दिसता की एक फेस्टिवल हे डेली आसचे पण आमकां ते दीस आसात ते तारखे आसात त्या प्रमाणे आमकां सेलिब्रेशन करचें पडटा पण हे फिस्ट जावन आसात हे सेलिब्रेशन जावन आसा आमचे कॅथलीक भाव हांगा अशे कॅथलीक भावच ना जायते हांगा कोंकणी आसा हिंदू मुस्लीम सगळे एकी कडेन रावून हांगा सेलिब्रेशन करतात जे कोणाचे कितें डिफिकल्टीज आसात कितें प्रॉब्लम्स आसात जे वायटपणां सगळे विसरून हांगा एकी कडेन रावन जे सेलिब्रेशन करता खऱ्या अर्थान पळोवपाक गेल्यार ते एक्चुली खरें रियल सेलिब्रेशन हांवें पळोवपाक गेल्यार सगळ्यांच्या चेहऱ्यार पळय हासरो चेहरो आसा सेलिब्रेशन ज्या हेतून तेंच्यांनी करतात ज्या स्पिरिटान हांव खरोखरच हे सगळे हांगाले जे नागरीक आसा हांगाले आशव्याचे तांकां खूब खूब शुभेच्छा दिता परतून येता सगळ्यांक विवा